सोमार 31 मार्च 2025 मुखेल बोल जेजून तांकां म्हणलें, कुणा आनी विजमितां देखल्या शिवाय तुमी बावाड दवरपाक नात. नियाळाक आदार तिरावणे वो क्रिस्माचो संस्कार घेतल्या भुरग्यांक जेजूची वळख दिताना कुणा म्हणगे कितें काय म्हूण प्रश्न केलो. कुणा म्हणगे एक वस्त घोडणी जी आमकां दिसता आनी दिसनासलेले वस्तूची माहिती दिता. देवाचे भावार्थ आनी ताच्या उतरा प्रमाणे जियेतल्यांक जिवितांत आसलेलें दूख, रडणें, खोती, पिडा पयस जावन संतोश आनी खुशालकाय फावो जातली. आयची वाचपां आमकां कुणा गरजेच्यो म्हूण कळीत करता. कुणा वरवीं आमी जेजूक खरेपणान देवाचो पूत म्हूण वळखून आमकां सासणीक जिवीत मेळूंक जाता. जेजू खूद म्हणटा, तुमी कुणा आनी विजमितां देखल्या शिवाय भावात धुवची नात. इजायास प्रवादी देव नवे संतोशाची जेरुजालेम रचून दुखीचो पड्डो काडून उडयतलो म्हूण सांगता. स्तोत्रांत देवाच्या आदारान आमी सगळीं सूख संतोशान जियेतलीं. एक एक संस्कार जावन आसा आमकां दिसनासलेल्या देवाचो जिवो उपकार. जेजू दर दिसा एका एका संस्कारांत अदीक करून मिसाच्या बलिदानांत उंड्या सोऱ्या रुपान आमकां भेटूंक येता. आमच्यो अस्कोतायो, चुकी, गुन्यांव संतान संस्कारा वरवीं पुसून उडयतात. दर दिसा आमच्या जिवितांत आसलेली पिडा, दूख, रडणें, खोती, अस्कोतायो परम संस्कारांत जियेतल्या जेजू चडशी भावार्थान व्हरून संतोशान जियोया. म्हजो तारो दर दिसा कुणा वरवीं मिसा बलिदानान जियेतल्या जेजूक शेवूंक तशेंच चुकता तेन्ना संतान संस्कार घेवन वावुरतलो.